गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रात येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरेख पळयाच्यो हेडलायन्स. स्मार्ट सिटीच्या नावान पुराय पणजी सोडल्या खणून अपघातांक सुरवात. विचारल्यार महापौर सांगता सुरक्षेविशीं उलयला स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्याकडेन. कंत्राटदाराक घेवपाकय लायला गरजेची जतनाय. कांय कडेन लोक तानेल्या उदकाक जाल्यार कुडका हजारांनी लिटर उदक वयता व्हांवून. पीडब्ल्यूडीची करणी आनी गटरात पाणी. चोपडे शिवोली पुलार तालाव सत्र. अडचणीचे सुवातेर गाडयो आडायल्ल्यान ट्राफिक जाता जाम. शिटकावणी दिवपी तकटेय जाल्यात जाम. चुकीचे नियोजन, पुलीस काडटात प्रवाशांक घाम. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हादयच्या आंदोलनाची मशाल पेटल्या. ही मशाल आनीक परजळीत जावची. म्हादयचे बाबतीत गोंयकार एक आसात, जागृत आसात हे दाखोवन दिवपाचो वेळ आयला. 12 फेब्रुवारी म्हटल्यार फाल्यां सगळ्यांनी आपापल्या घरा भायर सांजे 7:30 वरांचेर पणटी, मेणवात वा दिवली पेटोवन आंदोलकांक नैतीक बळगे दिवचे. सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवान गोंयकारांक उलो मारला. म्हादयचें आंदोलन पंक्चर जावचें म्हूण कांय यंत्रणा वावुरतात, जाल्यार म्हादयपूत सरकाराक कशेच सोडपाक तयार नात. म्हादयचें उदक आडावपाच्या आंदोलनाक ओतो आयला. खासदार फ्रांसीस सार्दिनानय आपणे म्हादयच्या संदर्भात प्रधानमंत्र्याक चीट बरयल्ल्याचें सांगलें. पेडण्यां पणजे आयज जागर जालो. कोळसो विरोधी आंदोलनांतलो अभिजीत प्रभुदेसायान तर केंद्र सरकाराच्या प्रकल्पाचेर बोट दवरतना दोनय सरकाराक एक्सपोज केले. पावर सिमेंट इंडस्ट्री ज्यो ह्या भागान चडांत चड येवपाची आसात, हांकां कितें जाय? कोळसो जायोच. ताजे बरोबर भरपूर उदक जाय. कितले प्रमाणात? हे जे म्हादयचे आयज डायवर्शन आयज करूंक सोदतात, 4 TMC, ताज्या 20-25 पटी चड उदक तांकां जाय पडटलें ह्या स्टील आनी आयर्न प्लांट्साक. सो आतां हे क्लियर जावन येता की हे उदक कोणा खातीर? सेंट्रल गव्हर्नमेंट ह्या प्रोजेक्टाक हे उदक व्हरपा खातीर कित्याक सपोर्ट करता? कित्याक हांगा तांचे मास्टर्स जिंदाल, अडानी, वेदांता हांचे पावर सिमेंट स्टील प्लांट घेतल्यान तांकां ते उदक जाय. फाल्यां 12 फेब्रुवारी 7:30 समेस्त गोंयकारांनी पणटी, दिवो, दिवली, कॅन्डल हे लावून सिंबॉलिक एक जेस्चर म्हादय खातीर सगळ्यांनी 7:30 आपापल्या घरांनी पणटी, दिवो, कॅन्डल्स पेटोवन म्हादय खातीर सॉलिडॅरिटी एक्सप्रेस करपाची. समाजाच्या समाज जीवनाचेर घालो घालपाचें काम जें आसा तें आज चलिल्लें आसा. कर्नाटक सरकार आसत, केंद्र सरकार आसत, गोंयचे हांगाचे स्थानीक सरकार आसत, भाजप सरकार, तांच्यांनी म्हादयचें राजकीकरण करचें न्ही. पेडण्यां कळ्ळें न्हंयचें उदक येता. कळ्ळें न्हंय संकटांत सांपडली जाल्यार पेडणेकार सुक्यार पडटले. आतां आनी पेडण्यां एंटरटेनमेंट सिटीच्या नांवान व्हडलो प्रकल्प येवपाचो आसा. ते खंयचें उदक वापरतले? पेडणेकार अलर्ट जाल्यात. दोगांय राज्याच्या सीएमाचो संमतीन हो निर्णय घेतला. एंटरटेनमेंट सिटी म्हणून 4 लाख स्क्वेअर मिटरांत येतली. त्याच्या भायर जे व्हडली व्हडली पंचतारिका 5 स्टार हॉटेलां येतली, तांकां पाणयाचो पुरवठो पेडणे तालुक्याक कसो करतलो किंवा गोंय राज्य कसो करतलो हेचेर अवलंबून आसा. केश कोर्टात आसतना कर्नाटकाक उदका खातीर DPR कसो कितें मंजूर केलो? हाची जाप विचारपी चीट दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान प्रधानमंत्री, गृहमंत्री आनी जलसंसाधन मंत्र्याक बरयल्या. म्हादयचें उदक व्हरपाचें बंद करात अशेंय ताणें मागलां. I have written a letter to Prime Minister, to Home Minister and also to Water Conservation Minister, saying that immediately this DPR, detailed project report, how that was approved, when it is sub judice, and they should also take into account the needs and interests of the state of Goa. Water is coming from that side, we don't mind giving them for drinking purposes, but they want to divert for the sake of irrigation. I have requested them that immediately
this has to be stopped. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, श्यामचारी, संदीप तुयेकार आनी भक्ती पैबाळगी. हर घर नल हर घर जलचे ढोल वाजले पूण आता ढोल फुटल्यातशे दिसतात. राज्यात नळ आसात पूण जल नाशिल्ल्यान लोकांच्यो हुयेली पडल्यात. जाल्यार कुडका सारकिल्ल्या वाठारांत हजारांनी लिटर उदक फुकट व्हांवताना दिश्टी पडटा. PWDची करणी आनी मातयेंत पाणी म्हणपाक हरकत ना. हे आता तुम्ही पळयतात हे हिंगा बांबोलीम वे टू कुर्का फ्रॉम द हायवे NH66 हाजे कडेन हिंगा सायडीक आनी हिंगा पळय 2 वाल आहा हिंगा हेजे वॉटर पायपलायनीचे आनी हे वो सगळो वगत हे हिंगा लिकेज आसता. वो एक जालो वाल आनी हो दुसरो वाल हो पळय हे सायडीन वो आतां हिंगा आहा. हे आता बांबोलीम मिलिटरी हॉस्पिटल न्यू मिलिटरी हॉस्पिटल बांदला पळय त्याच्या फुडल्यान वे टू कुर्का आनी हे पळय तुमी आतां पळयात हिंगा थोड्या लोकांक सापूच उदक मेळना आनी कुडका ह्या गांवांत लागून उदक सारकें मेळना. पूण ही वेस्ट पळय कितली पळय ती. हे आता तुम्ही पळयात हिंगा लोकांक थोड्या लोकांक आनी थोड्या गांवांनी सामकें उदक पिवंक मेळना. पूण हिंगा उदक कितलें वेस्ट जावन वयता तें पळया. हितून कितल्या घरांक उदक मेळोंक शकता तें पळया तुमी. सो हिंगा हे कोणाकूच पडलेलें ना. हे आतां बांबोलीम न्यू मिलिटरी हॉस्पिटल घातलेलें आहा पळय थिंगा वे टू कुर्का आनी हे अशें आयजूच न्हू हें सदांच जाता. पूण ही वेस्टेज इतली हिंगा जाता ती कोणाकूच पडलेली ना. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसो उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. ट्राफिक पुलिसांक नियोजन म्हणटा तेन्ना हे परत एक फावट सिद्ध जाला. देखीक चोपडे शिवोले पुलार ट्राफिक पुलीस ताळाव दिवपाक रावतात ती सुवातच मुळात चुकीची. वाहन चलोवप्यांच्या वेगान नियंत्रण हाडपाक ट्राफिक इंटरसेप्टर्स वापरतात. आदीच रस्तो अशीर ते भायर कुशीक खोळुल्यो. बाजारात वचपी रस्तोय थंयच मेळटा. शिटकावणी दिवपी तकटे मानव घुणावन उबे रावल्यात. पळयात संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट. हो जो आसा आमी आतां सद्या चोपडे शिवोले ब्रिजाचेर आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता जाल्यार इंटरसेप्टर लावन गाडयो सगळ्यो आडयल्यो वयता हांगा. सगळ्या थळाव्यांचें म्हणणें अशें आसा की हो जागो आसा तो सेफ ना सेफ पुलीस डिपार्टमेंटाक ना ट्राफिक डिपार्टमेंटाक आनी ना लोकांक. कारण जो तो येता आनी आपण सेफ कसो जातलो तेका लागून गाडी फास्ट चलयता हांगा. आनी एकदां पुलिसां कडल्यान सुटपाक लागून गाडयो फास्ट चलयल्या कारणान केन्नाय मेजर एक्सिडेंट हांगा जावंक शकता. आनी हो जो प्लेस आहा तो सारको नॅरो असल्या कारणान हांगा इंटरसेप्टर बसोनाका अशें लोकांचो म्हणणें आसा. हो जो रोड आहा न्हू हो रोड आहा कमी ते 5 ते 6 इंचाचो ड्रॉप आहा. जेन्ना पुलीस गाडी आडयतात न्हू तेन्ना गाडीच्या भायर मारतना त्या ह्या ड्रॉपार गाडी जर खाला येयली जाल्यार तो बॅलन्स हेच्या शॉर्ट हेच्या आदारतलो. हो जो ट्रस आहा हेका आपल्यान मनीस मारपाची चान्सीस चड आहा चान्सीस. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. एका सरकारान लेवलिंग करून घेवपाचें एका डांबरीकरण करपाची गरज आहा गाडयो. आतां ते केबलिंगचे खणाप चालू आहा न्हू हे सगळे रस्ते ध्वस्त जाले. 99% रस्ते सारके स्क्रॅप जाल्ले रस्ते. चोपडे शिवोली मांद्रेम मोर्जीम पार्शेम चोपडेम अंजुना हे सगळे रोड सामके कंप्लीट फेल जाल्ले आहा. त्या रोडाचेर जेन्ना केबलिंगाचें काम चालू आहा न्हू ते केबलिंगाचें कवरींग सारकें करूंक ना
ताका डांबरीकरण करपाची गरज आहा उदीक प्रॉपर मारून. सरकार जायत्या गोष्टींचेर लक्ष घालिना. सरकार नाका त्या गोष्टींचेर लक्ष घालता आनी लोकांचो टायम वेस्ट करता. लोकांचेच जे पयशे आहा ते पिड्यार करपाक सरकारांनी सगळे अनप्लॅनिंगान काम चलयलेलें आहा. सो म्हाका सांगूंक सोदता की सरकाराक आमच्या की जे निडफूल जे खबरी आहा लोकांच्या सेफ्टी खातीर ते पयलीं करपाची गरज आहा. डायरेक्शन बोर्ड एक सारकें ना हांगा. हे पळय हो डायरेक्शन बोर्ड पळयात तुमी. हो डायरेक्शन बोर्ड हांगा मोबायल स्विच ऑफ म्हणून डायरेक्शन बोर्ड घातला हांगा. हो डायरेक्शन बोर्ड हांगा मोडलेलो आहा. रोड सेफ्टी डिपार्टमेंटाची कितें जबाबदारी? रोड सेफ्टी डिपार्टमेंटाची कितें ड्युटी सारकें ना? हांगा ती यंत्रणा जी बसयलेली आहा पुलीस भाव जे आहा आपले पद्दतीन काम करता तेंची फॉल्ट काय म्हणना हांव. तांकां जी ऑर्डर दिला हायकमांडान त्या ऑर्डरीचेर ते पुलीस भाव काम करतात. सो म्हाका दिसता हो जो सिस्टम जो हांगा दवरलेलो आहा इन्स्पेक्टर कार जी दवरला हाडोवपाचें आहा ते गाडी जेन्ना 4 व्हिलर वयता थिंगार मातशें कितें तरी तांकां रिलीफ मेळपाक जाय दिसता. हांगा बिजार हाडोवपाचो तो लोकेशन स्पॉट चेंज जावपाची गरज आसा. एक नोटिफायड लोकेशन पॉयंट जाल्यारय काय प्रॉब्लेम ना. थिंगार गाडी हाडोवपाक तांकां चान्सीस बरे आसतले. आमी सरकाराचेर सिस्टमीचेर आनी लॉ अँड ऑर्डरीच्या अगेन्स्ट कांयच उलयना. राजधानी शारांत लेगीत व्हड जाम जाता तेन्ना येरादारी पुलीस नेम मोडटात. येरादारी पुलीस फकत हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यांक आनी पार्किंगेचे नेम मोडटल्यांकच तालाव दितात काय? गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. बाणावलेकारांक मुंगूळ आनी खारेबांद मजगती येवपा वचपाक स्टील ब्रिज जाय. सध्या ह्या वाठारांत रस्त्याचे काम चल्ला पूण पावसात तो उदकापोंदाक वयता. सरकार आयकना देखून उच्च न्यायालयात वचचे पडले. बाणावलेच्या सरपंचान खंत उक्तायल्या. सद्याक ह्या वाठारांत रस्त्याचें काम चल्लां. पावसात तो उदकान भरता. फ्लायओव्हर जालो ना जाल्यार उदकाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. वेस्टर्न बायपासाच्या गांव समिती कडेन बसका घेवन बाणावलेच्या पंचायत मंडळान उच्च न्यायालयात वचपाचो निर्णय घेतला. ते खातीर मडगांवचो आमदार दिगंबर कामती कडेनय मजत घेतले. थळाव्यांनी सांगलां डिले जाले म्हूण डॉक्युमेंट्सूय रिक्वायर्ड न्हू. कोर्ट विदाउट तुगे एविडन्स नासतना आमगे कांय आयकपा ना. लास्ट आम जोगताय ते बारीक मनशाको जोगनाय न्हू गोवोरमेंटा कडेन जोगताय. सो आमगे गोवोरमेंटान आयकलो जाल्यार आमकां कांय जोगणो पडच ना जालें. सो बाकी 2 सरावली माडेल आनी नावेली तेम दिलो स्ट्रीट. आमकां कित्याक जे मेन चीट जाय तांकां बुडोवप थिंगा दिल ना. सो तेमी म्हाका दिसता तेमी आमचे बरें हें केलां कितें तें इनजस्टीस केला. सो आमकां दिवपाक जाय स्टील मेन बेनावली कित्याक बेनावली आनी जाग ना उदक बनोरपाक. पयलीं आहलो तेन्ना लँड फिलींग जालें सो ताका लागून आमचें सगळें प्रॉब्लम. आनी हे कलेक्टरान दित त्या तोंडां लँड फिलिंगाक केन्ना कन्वर्शन दिताय न्हू सनादू येदो पयलीं सुद्दां तेमी बायोडायवर्सिटीके पयलीं सही घेवपाक जाय. म्हाका दिसता ती सही घेवन जाल्यार ते सारकें डिसिजन दिवच्या पावतले न्हू. नाल्यार ते कन्वर्शन थंय लोक आमकां हें कोता. सो आमगे कितें रायट आहा म्हाका सांग. सनाद आम दिताय पुरोवपाक पंचायत दिता. आनी एक प्रपोजल घातलाय की वी शुड अप्रोच आवर नेबरिंग एमएलए फॉर्मर सीनियर हे मागलो तो हू इज विथ द बीजेपी मिस्टर दिगंबर कामत. कित्याक तो एक मनीस हा हू इज लेफ्ट आउट आनी बिकॉज ऑफ द डेव्हलपमेंट विच हॅज कॉज्ड इन हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑल्सो वी आर गेटिंग इफेक्टेड. सो वी वॉन्ट टू अप्रोच हिम टू टेल that with his good offices, if he can help us put up the stills here in Benavali, Benavali will be safe. Otherwise, Margaon too will be facing the consequences. The common man has no other choice. Common man has no other choice, no other way to go to court. The common man, Panchayat is an elected body which has to come to our assistance and they are willing to come to our assistance. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. दक्षिण गोंयचो काँग्रेसीचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान कांय मुद्दे घेवन राज्य आनी केंद्र सरकाराक उजरावन काडला. भाजपाचे राजवटीत म्हारगाय मळबाक तेंकल्या. सर्वसामान्य मनशाक जगप कठीण जाला. सार्दीन म्हणटा पोस्ट ऑफिसांनी थळाव्यांक नोकऱ्यो मेळपाक जाय अशें मागतना डबल ट्रॅकिंगेक ताणें विरोध परगटायला. पळयात. दक्षिण गोंयचो काँग्रेसीचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान कांय मुद्द्यांक घेवन राज्य आनी केंद्र सरकाराक उजरावन काडला. भाजपाचे राजवटीत म्हारगाय मळबाक तेंकल्या. सर्वसामान्य मनशाक जगपाक नाका जाला अशें म्हणत ताणें चिंता उक्तायल्या. पोस्ट ऑफिसांनी थळाव्यांक नोकऱ्यो मेळपाक जाय अशेंय तो म्हणटा. डबल ट्रॅकिंगेकय ताणें विरोध परगटायला. पळयात.
I have requested them that immediately this has to be stopped. Diversion of water from Madai to Karnataka for the irrigation purpose. Post and telegraph अंतू आमगेले पोस्टमॅन आसात ते गांवचे भायले गोंयचे भायल्यान घेतात. But the recruitment has to be done in the state so that our locals get the job. I told the government also, you all write to them and copy you send me. आमकां Major Dasan Vasco double line नाका. कित्याक थिंगा हेरिटेज घरां आसात आदली आनी तो ट्रॅक तरी गेलो सेकंड लोकांची घरां आलूंक लागतली. बजेटांत भरपूर वस्तू केल्यात. एकीची वस्त which middle class ओ not very poor सुमराय ताका लागू जाल्ले इनकम टॅक्स बेस which was 5 lakhs ती आतां 7 लाख केल्ली आसा. आनी ताजे भायर बारीक लोकां खातीर एक वस्त कोणें दाखोवची. मार्गांक हायवेज 2,20,000 सुमार पास केल्ली आसा. रेल्वेक 2,20,000 पास केल्ली आसा. पूण आयज जी म्हारगाय जी वयर सरलेली आसा तें देंवोवपाक no measures, no steps have been taken. फकत ते पड श्रीमंत आसात, व्हडले व्हडले ग्रेस्त आसात ते तांकां आनी वयर काडपाचे आनी बारीक लोकांक काबार करपाचे. गेल्या त्या आयताराक हांव कुडतोर आशिल्लो. 7-8 फावटी लायट गेली. लोक म्हाका फोन मारतात. सो हांव आमचो मंत्री जो वावुरता मातशें इमिजिएटली फायंड आवट कर कित्याक ही लायट पोतून वता ती. तुज्या आदली मंत्र्यान म्हणलेलें लायट केन्ना वचना. आतां तो अशें रोड एक पॉटहोल आसचो ना. हांवें 2-3 फावटी तरी इंजिनियराक दाखयलें आमगे आफ्रामेन म्हणटात थिंगा 5 बाट म्हणटात थिंगा म्हारो काबार जाल्ले आहाय पॉटहोल न्ही. अजून काय करूंक ना. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आणि भक्ती पै बाळगी. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. कळंगूट खबऱ्या वाड्यावयली बाबरेश्वर देवाची फामाद केळीची जात्रा आयज सावन सुरू जाल्या. जात्रा 7 दीस चलतली. ह्या निमतान वेगवेगळ्यो धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. गोंयभरच्यान आनी गोंया भायल्यान हजारांनी लोकांनी बाबरेश्वराचो आशीर्वाद घेतलो. कळंगूट पुलिसांनी देव बाबरेश्वराक आर्माची सलामी दिली. पळयात आमचो रिपोर्टर समीप नार्वेकारान दाखयल्ली जात्रेची कांय खिणाचित्रां. श्री देव बाबरेश्वराचो 59वो आजचो जत्रोत्सव आसा आनी हो जत्रोत्सव जवळ जवळ 7 दीस चालू आसा. कोळूटकाराचो राखणदेव म्हणजे श्री देव बाबरेश्वर हांगा जी नवीन वस्तू जी उबारली वयता ही फुडल्या जात्रेक कंप्लीट जातली. जवळ जवळ आता 90% काम जाल्लें आहा. हे जागृत देवस्थान आणि आमचे धोडे वयले लोक जे दर्यादेगेक रावता आमचे कलंगूट बागा कांदोलीम शिंकेरीम हिंगा रावपी फिशरमॅन ह्या जाग्यार येवन आयज हे
फुडले 5-6 दीस देवाचें दर्शन घेवन पांया पडोन प्रसाद घेवन आपली बोटीचो धंदो करूंक वयता म्हणजे आशिर्वाद मागता देवाचो तो राखणदार कसो. हांव कलंगूट प्रिन्सेस आशिल्लो फॉर 2 वर्सां 8 म्हयने आशिल्लो. ह्याच बाबरेश्वर देवा कडेन सदां आयतारा येवन पांया पडटालो आनी म्हाका हेचे खूब आस्था आसा आनी विश्वास आसा. आनी म्हजें टेन्युअर हांगा 2-3 वर्सां ऑलमोस्ट हे देवाच्या आशिर्वादान बरें गेले. आनी तेन्ना खंयचो लॉ एंड ऑर्डर जावना, खंयचेच मोर्चा म्हणटा कलंगूट येवन हांव आसतना. सो हांव ह्या देवाक खूब मानता. देवाची खूब म्हाका हेचेर आस्था आसा. लोकांची एक भावना दी म्हणजे कोणा मेला 5 केळी घेवन येयलो ताका दिसलें की आपलें काम म्हणलें जालें म्हणून आपल्यान खोशी घाललो जावं कोणी पुलीस येतात आमचे बाबा आपले हवालदार आहा तो आपल्या PSI जावचो तांकां ते दिसता हांगा येयलो आनी आपलें काम जालें ते मागीर घर हाडलो. बाबरेश्वराचो आशिर्वाद सगळ्यांचेर आसतलो आनी आसाय. आनी आमी जेन्ना राखणदार म्हणटा तशें बाबरेश्वराक सगळे कलंगूटकार राखणदार म्हणटा आनी आमी पुलिसूय राखणदारूच आनी आमच्या राखणदाराक मान दिवपाचो. ह्या हेची जी किर्ती जी आसा ह्या देवस्थानची आनी देवाची हो हाकेकच न्ही सगळ्या संकट मोचन असो हो देवाचें हे स्वरूप जे आसा. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, श्वेता गांवकार आनी निखिल जल्मी. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या 4 दिसांक तापमानात बदल जावपाची शक्यता आसा. दिसभर तापमान थीर उरतले. सप्तकाच्या अखेरेक तापमान वाडटले. उपरांत फुडल्या सप्तकाचे सुरवेक तातूंत परतून उणाव जातलो. आयतार मेरेन तापमान 2 डिग्रीन वाडटलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फुडल्या 2 दिसांत गरमी बरीच वाडटली. कांय वाठारांनी दाट दव आनी धुकें पळोवपाक मेळटलें जाल्यार चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 21 डिग्री सेल्सियस उरतलें. आयतार मेरेन तापमानांत वाड. फुडल्या 3 दिसांक तापमानांत 2 डिग्रीन उणाव. कांय वाठारांनी दव आनी धुकें. चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 21 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.